वर हांव च्या पितो मुगे पयली तोंड मागीर पोट बरो फकत गिळपाची चीज आणि खॅक चित नाका गिळपाचें चीज म्हणजे ह्या गोवा भाशा पीत गो सोर पीत गो सिगरेट ओडता गो मागीर हांवें पोट घेवन जेच पडलो ना तें वयना हांव तें तुजें चपाट कितें हांवें मरे आयज सोळा चपाट केले सोळा खंय 4 तुका 4 म्हाका आणि 4 मुगे दोगूय पुतां तेंका चार चपाट्या ते आहाय घे त्यो तेंका दोगांयकू 3 पुरो म्हाका 5 तुका 5 कितले म्हाका 5 तुका 5 ओके म्हणजे चौपट काढ टॉमी गायले मुझी तोंडातले टॉमी आणि व्हॉट अबाउट युअर मम्मी आता इथे फळी बाहेर आणि त्याका हातली टाकली माग नाव कोणी घायले तुका माग म्हणून तुका नाव घालपाचें डॉनल्ड डाक तूं हायसर अशें नाच कोण उलयता सगळ्यो सवय तुगे त्यो तुगे सवय रे तेका मुगेली हांव हेंचे येता आसतना हांव 7-8 भाकरी हाय वयतलो वोद भाकरी हाय इसको वयता हांव मागीर प्रेम कुमारान म्हजे वयत्याक बसपाडो मुगे शेळती वद्दी भाकरी आणि आज जरी तो प्रेम कुमार चिता जाल्यार मरे आणि एक किताब बरोवपाचो म्हणजे जाणतो बेकार एम्प्रेकार कोंबी रावणे येता जाणतो तेसलो रावणे आयले दिसता एकूच वाटलो आतां म्हजे तोंडातले काय टॉमी गायला आनी आतां हांवें कितें खावपा रे हॉट डॉग तुजे पयशे पांय हाय करतलो हांव पांय तुमगेलो हांव पांय तुमगे पांय सुणे टॉमी हायसार तेका डागा म्हणून तूं कोणा रावला अरे मुझ बेकार तो आज जरी तो बरो कामा से लागला जाल्यार तू को गांवच लोक आणि एक तुगे दोगूय चेडे तुका मान रिस्पेक्ट मान दिवपाचे आयज हांव इकोचे मिस्त्री राहा म्हणून मुगे आमगे हो संसार चलता नाजाल्यार हें म्हणून रस्त्यार पडपा मरे मुगो तूं इगोरची मिस्त्री राहा म्हूण आमगे कितें चलता मागीर हें काम कित्याक कोणाक तुका गांवचे लोक वळखताच तूं हें काम कर मुगो तूं म्युजीक क्लास घेवपाक स्टार्ट कर मुगो आगो तुका लोक वळखता आमी म्युजीक स्कूल घालया मुगो अरे म्युझिक इस्कॉल गातो फकत एकू ऑर्गनच तितू गिटार येता ड्रम्स येता वायलीन येता वायलीन म्हणजे हांव मुगो आंकवार आसतना आतोन मिस्त्री म्हळ्यार शिकोवंक वयतालो थोडे शिकलो गो मागीर ते नोट म्हाका जोड पडपाक लागले सोलपूं जोड पडपाक मागीर सोडली ते अरे सोलपा शिकपाक कित्याक दिता हांव शिकय तुका तूं फालसावन वायलीन शिकपा वच आनी चल तूं देव केन्ना सोडपाना तूं बरी मेहनत कर म्हणजे हांव हायसर वायलीन शिकपाक गेलो म्हणटो जाल्यार आमच्या दोगांच्या म्युजीक स्कूल ओपन करपाक जाता न्हू मागीर एक काम करता तेच जाल्यार हांव फालसान पिलार म्युजीक स्कूल हांगाच फादर म्हाका फुडें पिलार म्युजीक स्कूल शिकयता म्हणजे फालसान हांव रेबेल शिकोवंक वयता अरे हांव वयतालो तुगेले भावोजीगे TYSP जॅरिस्को गे म्हाका एक सांग रे तुगे त्या भावोजी चोरा काडून दवरलो मरे आपल्यागे हय हय चोरा हाडलो हय चोरा हाडलो हय पळय मागीर चोरा हाडलो जाल्यार अरे पूण चोरा हाडून दवरलो म्हणल्यार केदी व्हडली रीक रे कितें रे रीक रीक न्हू ती रिक्षा
वयता रिक न्हू ती रिस्क रिस्क तेका रोनीक आमगे घरां दवरला म्हणजे पुण्याच्या घरां दवरला तो त्या घरां जाल फिक्स समज हे केन्ना तर तुवें पुण्याच्या उचर ही उतर भायर काडीत न्हू तर तूं सोमतो मातो फिक्स पण त्या चोराक घरा हाडप म्हटल्यार केदी व्हडली चूक रे अरे तुगेले भावजीगेर कसली कसली उंची उंची वस्तू आसा मला मोलाच्यो सामक्यो आनी त्या शिवाय तेका एक सुंदर चली आसा ताचेर बलात्कार करून पळोवन वचो मारता तेचे बलात्कार करता तुका पयलें कितको कळ्ळें तुका सोपार पडलें राती तूं मंत्री आसतना तुवें तुगे चेड्यान असो जायते आजनेर केले ना रे कोदोळ घायलो पळय तुमी दोगांनी पयलो आनी तें बसोन खंय मरे तुगे चेड्याक कोदोळ घातला सापड्यान तेका मागीर झेली भितर उडयलो पण कोर्टान सोडलो तेका हय कोर्टान सोडलो म्हणजे तो निरपराधी म्हणून तो सोडलो तो कोर्टान सोडलो ना तुवें व्हरोन ते पयशे लायन सोडला जाण जाव ते पयशे तुमकां पोचपा नाय तूं लोकां नदरेंतलो भायर पड जाय पूण देवा हातींतलो केन्नाच भायर पडपा ना ते बरें आसा रे पूण तो निरपराध नसोन म्हणून सुटलो न्ही तो कळ्ळें तुका हें कळ्ळें म्हाका तें कळ्ळें ना म्हाका आनी तो हो आमगेलो पुण्यादागेन तो रोनी रावता तूं कितें आडकोड जाली म्हाका त्या घरी आडकोड जावना रे म्हाका कितें आडकोड जातली अरे हांव तांचे बरें चित्ता तांकां चतूर करपाक सोदता हांव कळ्ळें तुका चतूर करपाक सोदना तूं तांकां पितूर काडपाक सोदता कळ्ळें तुका तूं म्हाका सांगता तूं तांकां पितूर करपाक येता न्हू पितूर काडपाक वयता जालें तुजे कडेन उलोवन फायदा ना तूं लोकडी तूं बेकार एकूच मूड पाता नाका कळ्ळें तुका कांयच एक सुमार जालें रोणी आमगेर येयल्या हांव खुशाल जाला तेजे कसल्याच वापरे ना म्हणून तो आतां सुदारला ताची वागणूक पर्याक उदार जाल्या जेरिस्को जो उजो पालोलो न्हू दिसता तो गोबराच्या पोटाक लिपोन आसता सांगूंक जायना रोनी केन्ना आपलो रंग बदलीत तो रिस्का तुका अजूनय ताचेर दुबाव आसा की तो आमच्या घरांत चोरी करून पळोवन येतलो म्हूण कोंब्याक कितलो धाकून दवरल्यार तो साथ घालिनासतना रावता तुका आतां कशी समजावची तेंच म्हाका कळना पूण सोप कितें तें एक ना एक दीस तुका जरूर कळटलें पूण सद्या रोणी खंय गेला आयज म्हज्या जिवाक बरें दिसना म्हणून ताका हांवें एकूच बाजार करून धाडला हरशीं सदांच तो म्हज्या सांगताकूच येतालो पयलें दिसता तेजो आमकां कितलो उपेग पडटलो तुवें आतां असो सुशेग घेवंक जाय सगळो बाजार माल आतां रोनीच करतलो ताका हांवें बाजारांत धाडला खरो पूण ताचे लागीं पयशे दिवंक ना कितें जाय तें सगळें बरोवन दिलां आनी खंयच्या शॉपार वचून घेवचें तेवूय सांगलां सगळें उदार फाल्यां हांव वचोन तांचें बील फारीक करतलीं वा रोणी देव बरो दीस दिवं सर जेजू कृपा दिवं रोणी आयलो तूं चल वेपार वचून भितर दवरून पयलें दिसता कितले रेस्पेदान तें म्हाका देव बरो दीस दिवं म्हटलाय तें वय आनी तेणें म्हटलें म्हणून तुजो दीस बरो जातलो न्हय तशें न्हय प्रिस्का तेका हांवेनूच शिकयलेलें सकाळ फुडें उठोन सगळ्याक देव बरो दीस दिवं म्हणूंक जाय म्हणून तो रोखडोच शिकलो आमची चाल न्ही ती आनी पळय ज्या दिसाक तूं आमच्या घरांत आयलोलो त्या दिसाक तुज्या कुडीक घाण येता अशें म्हज्या घरच्यांनी म्हटलेलें तूं एक बेसूर म्हणो म्हणून तुजो ताणें अपमान केलेलो आनी आयज पळय तुजो बेसूस मुदार जावन तूं एक जेंटलमॅन कसो दिसता तुझे उपकार सर तुवें म्हाका हे नवे कपडे दिले बरें जेवण दिलें बरो आसरो दिलो सर जेन्ना हांव आदीं म्हाका हातच्यान पळयतालो तेन्ना म्हाका म्हजीच वीट येताली सर पूण जेन्ना आयज हांव म्हाका हातच्यान पळयता न्ही सर हांव म्हाकाच ओळखूंक विसरता सर हाका म्हणटाय मनशाचें खाशेलेपण इंग्लीश भाशेंत पर्सनॅलिटी अरे आपूण घरांत कितें खाता जेवता तें कोण पळयना पूण जेन्ना जेन्ना तूं समाजाक पावता तेन्ना बरें जेटान न्हेसप जाय आज तूं कोणी पळयल्यार तूं एक गुड्डा चोर शिकप नासलेलो कोण म्हणचो ना पुरो पुरो कर आतां चड जालें ताका एक सोय दिता आनी त्या
तशें न्हय प्रिस्का तेका हांवेनूच शिकयलेलें मनीस जेन्ना बरी कापडां न्हेसता तेन्ना ताका आपल्या भितर एक आत्मविश्वास येता सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटात तेका हो म्हजो आतां टायम जालो ड्युटेक वचपाक रोणी मॅडमी कितें आदार जाय जाल्यार कर. बरें प्रिस्का हांव वता बाय बाय. किती पळयताय रे? सर गेलो. तुझ्या पासून बेकार नको. चल हॉस्पिटल. जायते तेका लागली याद आयली कितें तुका? तिसका हा तुमचा आदला शेजारी हा तुमचे बरेच चित्ता म्हाका एक सांग तो चोर भितर आसा होय आसा. हे पळय ताका घरांतल्यान भायर घालपाची सगळी आयडिया तुका हांव दिता हा आनी हे पळय आतां म्हाका मातसो टायम जाता हांव पंचायतीन वचून येता तिळसाणे येता हा बरें आवडलं का बरें आत्माराम. हा हांव त्या चोराक सांगलें कसलें काम दिवन भायर धाडटा. व्हेरी गुड आयडिया मागीर आवडीता आता हा तिळसाणा लागतील कळ्ळें तुका